सर्वेच पुरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळतारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीती तारा आमच्या उडमोल सुपणारा, बलिदान मानून घे देण्यात तारा. उतर तुझे ऐकू कामी आयल्या, जीविताचे बांधू कामी संपल्या. प्रेरित सांग तुझे थाप शिक्षा कत्मिकली सांग, मागताव तुझे बेसा. प्रेरित सांग तुझे थाप शिक्षा कत्मिकली सांग, मागताव तुझे बेसा. सर्वेच पुरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळतारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीती तारा आमच्या उडमोल सुपणारा, बलिदान मानून घे देण्यात तारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज जुलयाची 16 तारीख आणि आमी सगळीं कार्मेल मायेचें फेस्त आचरण करता. बेंतिणेचे फेस्ती आमी म्हणटा. कार्मेल माय म्हळ्यार मोग, कार्मेल माय म्हळ्यार सोबाई, कार्मेल माय म्हळ्यार भरवसो, कार्मेल माय म्हळ्यार वैभव, कार्मेल माय म्हळ्यार जिवीत. एलिया प्रवादीत हांव धर्न सर्व कार्मेलितांक मोरी न्ही फकत आवय न्ही फकत राणी, बगार भयण जावन सदां काळ तिचें रक्षण, तिची मजत आनी संगात आमकां दिता आयल्या. त्या देखून आयच्या दिसा मोरयेक आमी मान पाटयता, तशेंच तिचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत, तिचें संगातपण आमच्या कुटुंबांत दी म्हण आमी तिच्या लागीं आयचे दिसा मागता. आमी सगळीं मोरयेच्या नांवान आमी सांगाता मेळ्ळे वचना ह्या घडये आमची कुटुंबां तिच्या माताकाल आमी समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व भुरग्यांक किंवा जाणांक मोरयेच्या हाजीरपणाक हाडया आनी तिची मजत आमी मागतना आमी केल्ली ल्हान व्हड पातकां सगळ्या मुखार वळखून घेवया. जावं पुरो आमी उतरांनी करण्यांनी शब्दान आनी करण्यान आनी आमकां कळीत आसोन जाणा आसोन बरें करूंक आमी फाटीं केलां. सम्याचें बगसणें आनी काकुळत मागोवन सांगाता आमी म्हणया. हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो चिंतून फराक सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या वसोत बगे सदां सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुळट महिमा देवाकू सर्वे आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पुरा देवा सर्वी
मातुया. सर्वेस्परा देवा, कार्मेल वर्द तुझ्या पदाची यावई सावनासचे भाग्यवंत अंकवार मरियेच्या मानाक समर्पित केले जायचे म्हणतो मी खुशी वेली. आज तिका आम्ही मान करताना तिच्या प्रार्थना मारिफात तुझो पवित्र दोंगर सावनासच्या क्रिस्त आमच्या सुमयातही आमकां वरून पावय. तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आणि राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी धरणीर साश्टांग सर पडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंबरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें, वयर चड आनी दर्याचे कुशीन पळय. ताणें वयर सोडून पळयलें आनी म्हळें, कांयच ना. ताणें ताका म्हळें, परतून 7 पावटी थंय वच. 7वे पावटी सेवकान म्हळें, मनशाच्या हाता येदे एक कूप दर्यांतले वयर सरता. एलियान म्हळें, वच आनी आहाबाक सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवचे पयले सकला वच. थोड्या वेळान मळब कुपांनी काळे जाले, वारें वाडले आनी दारींनी पावस पडलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उदक. सर्वेस पर सरकाताव भूमी दिश घालता. सर्वेस पर सरकाताव भूमी दिश घालता. तू सर्वेस पोराक ससनाक बालताय. वय युगा युगांक तुझे नाव उरता. उठानी सियोनाची दया कर. कित्याक काकूट कसो वेळ पावलो, होस्तो वेळ कारण साक्राताच्या फातरा सुदास उमाळे आता आनी ताची दुल्लीची लेगून सुसुरे दिसता. सर्वेस सरकाताव भूमी दिश घालता. हे राष्ट्रात सर्वेस पर म्हणटात त्या नावाक बियेतेली. प्रितुमेची सराय तुझे महिमे मुखार कावचे तेले. सर्वेस पर शियोन शेर पोत्यान तू बारतोलो आनी आपले वोद महिमे प्रत्येक जातलो. तेदना दातानांतल्यानचे प्रार्थना तो ऐकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. सर्वेस पर सरकाताव भूमी दिश घालता. सर्वेस पर सरकाताव भूमी दिश घालता. Alleluia, 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 alleluia. Ieiamo Jesursi somis tumi kuштitelano ani ववैन ववेतेल्यानो ani हांव तुका विशेव दिता म्हणटा सोमी.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो साजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हेणे जेजूची आवय ताची भयणी आवयची भयण क्लियोपासाची पतीण मरी आनी मागदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पोतो. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर हे. अंकवारी भितरी सोबागिणी कर्मेलितांची तोंगे राणी मागतांव तुझ्या चरणा लागोनी. तुमच्या घरांनी म्हणटात गे हांव ल्हान आसतना ही कंतीक हर एका सोनवारा म्हणले वरी आमच्या घरांत म्हणटाले आमी म्हणटाले. आनी हांव धवी जावन हांगा येयलो. हांगा येवन थंय ग्रोट्ट्या लागीं गेल्ल्या वेळार थंय ग्रोट्ट्याच्या सकयल मरये सकयल ही उतरां बरोवन गेल्यांत अंकवारी भितरी सोबागिणी. आनी तें पळोवन म्हाका बगलें ही कशी हांगा आयली उतरां. आमच्या घरा म्हणटात न्ही हांगा कशी आयली, हांकांय गुत्ता गे म्हणून. म्हाका तवळ कळीत नासलें. कार्मेल माय म्हळ्यार कोण, कार्मेल म्हळ्यार कितें म्हाका कळीत नासलें. पूण म्हाका एकच म्हज्या घरांत म्हणटात ते हांगा कशें म्हणटात गे कोडयाळांत इतलो पयस आसा कशें गोत्तो गे म्हणून. मागीर कळ्ळें हर एकल्या घरा म्हणटात हें. बघच्या भोवन आनी भयणीनो, आज आमी कार्मेल मायचें फेस्ताचरण करता. आनी निसायकी अंकवारी भितरी सोबागिणी कार्मेलितांची तोंगे राणी मागता तुज्या चरणा लागोनी हें कित्याक म्हणटा. कार्मेल म्हळ्यार कितें म्हण समजोंक वचूं म्हाका एक सुमार 26 वर्सां लागल्या. कार्मेल म्हळ्यार सिंपल अर्थ, कार्मेल म्हळ्यार तोट, सोबीत तोट, ब्युटिफूल गार्डन. पूण दिसायकी कार्मेल तोट, सोबीत तोट तें भायर आसचें तें तोट न्हय. हायफांत कार्मेल कुडो आसा. कोण इज्रायलांत आसली तुमकां कळीत आसा. हायफा म्हणल्या जाग्यार थंयसर व्हडलो एक सोबीत कुडो आसा, कार्मेल कुडो म्हणटा ताका. एलिया थंयसर आसलो ती तुमकां काणी कळीत आसा. पूण दिसायकी कार्मेल आसचें आमच्या भितर. सोबीत तोट भायर आसचें न्ही, तें सोबीत तोट आमच्या भितर आसचें. आमच्या भितर आसा तें कार्मेल. जो आत्मो जें काळीज देवाच्या मोगार पडलां तें काळीज कार्मेल. आनी त्या कार्मेलाक त्या सोबीत तोटाक एक राणी आसा, ती जावन आसा मरी. हें समजूंक म्हाका मस्त वर्सां लागलीं. थोड्या दिसा आदी एकल्यान म्हज्या लागीं विचारलें, आमकां बाप्तिस्म दितना कोणाच्या नांवान दितात? जेजूच्या नांवान गे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवे, पवित्र त्रित्वेच्या नांवान आमकां बाप्तिस्म दिला. आमकां थिरावणी मेळटना पवित्र आत्म्याची मोर आमचेर घाल्या, सील पवित्र आत्म्याची मोर आमचेर घाल्या. आनी आमी अशेंय आयकता की आमकां देवान हर एकल्याक, ईच वन हर एकल्याक एक आंच बडो दिला आमकां रक्षण करूंक. जेजून कुर्सार रगत व्हरोन आमकां समेस्तांक बाचाबी दिल्या, सुरवण दिल्या. इतलें सगळें आसतना आमी कातोलीक परतून मरी 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 तेर्स 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 म्हणून कित्याक मरये फाटल्यान वेता गी म्हणलें सवाल विचारलें. जे कोण तकले तांव चिंतात तांकां ही सवालां येतात, ती दुबावी येतात, बरें प्रॉब्लेम ना. पूण काळजांत तांव कोण चिंतात तांकां सवालां प्रास चड मरये मुखांत्र आनी तेर्सा मुखांत्र उजवाड मेळटा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी आज मोरी म्हळ्यार कोण, आमकां कातोलिकांक मोरयेची गरज कितें म्हणलें सवाल जायत्यांच्या मतींत आसा.
जेजू आसा, पवित्र आत्मा आसा, देव बाप आसा आनी राखण बडू आमकां दिला, हें सगळें आसतना परतो मोरी कित्याक म्हणलें एक सवाल. थोडे फावटी आमी न्हय जाल्यार दुसरें कोणी म्हणी आमच्या लागीं बीन विचारतात. ह्या 21st सेंच्युरींत, ह्या काळार, आयच्या काळार सकड संगती बदलल्यात. हे जो काळ डिजिटल पिळगी आमच्या मुखार आसा, सगळें बदललां. जाल्यारय आज मोरयेची गरज आमकां आसा गी म्हणलें सवाल थोड्याच्या वतीन येवंक पुरो. हांवें ताच्या लागीं विचारलें, तुका कळीत आसा गे मोरी कोण म्हणून? तो म्हणालो, वय कळिता. मोरी म्हळ्यार कोण? ताका तो म्हणालो, मोरी म्हळ्यार नाजरेतांतली एक सामान्य चली, अ सिंपल गर्ल, एक सामान्य चली देवान तिका विंचली आपल्या पुताची आवय जावन. हांवें ताका विचारलें, हें खंय आयकलें तुवें? तो म्हणालो, शर्मावंत. आमी सडावत सुमार जाण आजून शर्मावाक धरून रावल्या. शर्माव सांगल्यार पुरो आयकल्लें पुरो म्हण चिंता. बायबल वाचीचें. शर्माव मात्र आयकल्यार पावना, बायबल वाचीचें. कित्याक बायबल द फस्ट सोर्स, फस्ट कॉपी. हय गे. शर्माव मागीर दुसरें एक कितें इंटरप्रिटेशन. बायबल हर एकल्यानी वाचीचें, शर्माव मात्र आयकल्यार पावना. देखून ताका हांवें सांगलें, आज हांव बायबलांत मोरी कितें म्हणून बरयलां तें हांव तुका सांगता. पळया, लुकाच्या वांजेलांत सुरविल्ल्या अध्यायांत आमी वाचता, मोरी कितें म्हणून स्पश्ट रितीन थंय सांगलां. शी इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, जस्ट एक सामान्य मनीस न्हय ती. कित्याक लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता, कुरपेन भरलेली, फुल्ल ऑफ ग्रेस. दुसऱ्या कोणाक सांगूं ना, सगळ्या बायबलां फुल्ल ऑफ ग्रेस. वय की कुरपेन भरलेली. स्वामी तिचे संगत आसा. आंज फुडें सांगलें उतर, स्वामी तुजे संगत आसा. दुसऱ्या कोणाक सांगलां की स्वामी तुजे संगत आसा. मोरयेक सांगलें उतर, स्वामी तुजे संगत आसा. स्त्रिया भितर तूं सदैव, येदोळ जल्मल्ल्या आनी मुखार येवच्या सकड स्त्रियां पैकी तूं सदैव. एलिझाबेथ म्हणटा, तूं म्हज्या स्वाम्याची माता, मदर ऑफ माय लॉर्ड. आनी ती एलिझाबेथ तिका सांगता, जें कितें बोडव्यान तुका सांगलें तें तूं फातीली, तूं कितली भागी. आनी मॉरिस म्हणटा, सर्व जनांकां म्हाका सदैव म्हणटली. आतां आसली, तिच्या काळार आसली मात्र न्ही, आतां आसली आनी मुखार येवची सर्व जनांकां तिका सदैव म्हणटली. आनी मोरी तिकाच म्हणटा, हांव सर्वेस्पराची साकड, हांव सर्वेस्पराची साकड. पूण जेजू मोरये विशयां कितें सांगता तेंय वो गरजेचें, तें आमी इग्नोर करूंक जायना. कित्याक जेजून हें उतर सांगलें कुर्सार तावन, तो मोरच्या निमाण्या घडये सांगलें उतर आसा, भोव पवित्र उतर तें. पळय, ही तुजी आवय, ही तुजी आवय. तशेंच आमी मागीर मुखार वता आसतना ज्या कोणाक ही तुजी आवय म्हणली, जुवान बरयल्लें पुस्तक उगडपणाचे ग्रंथ, थंयसर जुवांव मोरये कितें म्हणटा, मोरी सुर्याक न्हेसलेली स्त्री म्हणटा, सुर्याक न्हेसलेली स्त्री. आनी तो अशेंय म्हणटा की सडवणदाराची आवय. तर आमी इल्लेशें करेक्शन करूंक आमी चिंतनाका, मोरये एक सामान्य चली नजरेतांत आसली, तिका देवान वेंचलें, ती सामान्य न्ही. द फस्ट विजीट, पयल्या भेटेकच आंज बडो म्हणटा फुल्ल ऑफ ग्रेस, कुरपेन भरलेली, कुरपेन भरलेली. तर मोरी सामान्य न्ही, पगार देवाचें उतर जियोवचें मनीस. देखून आयच्या दिसा आमी मोरी आयच्या काळाक जाय गी म्हळ्यार मात्र पावना, मुखल्या काळाकय ती जाय. ती नासतना बिलकूल पवित्र सभा आमी केदींच संपूर्ण म्हणून सांगूंक जायना. देखून आयच्या दिसा आमी समजूंक जाय आनी एक विशय कितें गे म्हळ्यार, त्या कुर्साच्या मुळांत रावन आसल्या मोरयेक सांगलें, जेजून सांगलें उतर आसा, पळय हो तुजो पूत. म्हळ्यार जेजून मोरयेक एक मिसांव दिल्लें, मोरयेक एक मिसांव दिल्लें. खाली हांव तुका पळय हाका काजारा वेळार हांव तुका उपसून दितां तशें न्हय तें. हांगासर जेजू मोरयेक सांगता, पळय हो तुजो पूत, हें तुजें मिसांव, दीस इज युअर मिशन, यू हॅव टू टेक दीस अप. कशें म्हाका तुवें ल्हान व्हड केलाय, वागयलाय, तशें आनी मुखार ह्या तुज्या पुताक, ह्या तुज्या दुवाक, ह्या पवित्र सभेक तुवें वागोवंक आसा, ल्हान व्हड करूंक आसा. आनी मोरी हें आजून करता, हें आजून करता.
कितलीं जाणां तुमी पळयत येतात मोरी हाजीर आसा हांगासर. Mary is real. She is not dead and gone. Mary is real. She is here. Remember, always. खंयसर आमी मागणें करता थंयसर मोरी सांगाता आसताच, खंडी जावन आसता. कित्याक आपोस्तल भियोन आसले वेळार, काळजेन आसले वेळार, आपणाच्या जिवाच्या भियेन आसले वेळार ती तांच्या सांगाता रावली. मात्र न्ही, सकट सांडून गेल्ले वेळार जेजूच्या कुर्संबळांत ती रावली धैर्यादीक आवय. आनी त्या देखून हांव खंयसरी रितीरे गेल्ले वेळार हर एक पावटी हांव सुरू करता मोरी एक नामांकन. कित्याक मोरी आमच्या संगी त्या घडये आसा. दीस इज आवर फेथ. देखून आयच्या दिसा जें कितें जेजून कुर्सांबळांत मोरयेक जेजून मिसांव दिल्लें ती आजुनूय करता. कशें करता? उण्यार उणें व्हडल्या मट्टार सांगचें जाल्यार 3 पावटी मोरी ह्या संवसारांत दिश्टीक पडल्या. दुसरे ल्हान ल्हान आसात. 3 संगती दिसवण्यो मोरयेच्यो. फातिमा 1917 ती दिश्टी पडली. तिणें कितें सांगलें? फॉलो मी म्हळें गे, म्हाका लायक करा, म्हजे कडेन ये म्हळें गे ना. ऑलवेज एकच मॅसेज कितें म्हळ्यार जिणी बदला, पातक रडा, मागा, देवाक लागीं सरा, तेच करा. हें फातिमान सांगलें मरयेन त्या भुरग्यांक आनी सगळ्या संवसाराक. लुर्सांत ती दिश्टी पडटा 1858 बर्नादताक ती म्हणटा कितें म्हळ्यार प्राजीत कर, प्राजीत कर, प्राजीत कर. संवसाराच्या पातकां पासून प्राजीत कर, प्राजीत कर, प्राजीत कर. ग्वादलुपेन ती दिश्टी पडटा 1531 थंयसर ती परतून लोकांक सांगता जेजूक लागीं सरा, जेजूक लागीं सरा. खंयसरी मोरी सांगना फॉलो मी, म्हज्या फाटल्यान येया, म्हजे खातीर कितें सॅक्रिफायस करा ना. ऑलवेज शी इज टेलिंग फॉलो जिजस, फॉलो जिजस. जेजू फाटल्यान आसा, जेजू फाटल्यान आसा. काना नगरांत तेंच तिणें सांगलें तो कितें सांगता तें करा, हांवें सांगचें न्ही, तो कितें सांगता. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 3 कारणां खातीर आजून आयच्या डिजिटल पिळगेक आज जें कितें आमी म्हणटा आमी मस्त पयस पावल्या, मुखार पावल्या म्हळ्यार आज वरी आमकां हर एकल्याक जाय. 3 कारणां खातीर. एक, मोरी पयल्यान पयलें हर एकल्याक जेजू सरशींक व्हरता, जेजू सरशीं व्हरता. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत जेजूचो तिणें मोग केल्लो तितलो आनी कोणेंय करूंक ना. कोणीय तसली मनशां ह्या संवसारांत येवंक नात. त्या देखून जेजूचो मोग करचो कसो म्हूण सांगाचें जाल्यार तें मोरयेन सांगाचें, मोरयेन तें शिकयचें. आनी त्या देखून आमी म्हणटा मोरी आमकां हर एकल्याक जेजू सरशीं व्हरता, ताचो मोग कशें करचें म्हण आमकां शिकयता. मोरयेक जेजू आपली आवय म्हण स्विकार करता. न्ही फकत तिणें कुडींत जल्म दिला, मगर जेजू एकाडे सांगता जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय, ती म्हजो भाव आनी भयणी. आनी मोरयेकय हें लागू जाता. कित्याक जेजू म्हणना तिणें म्हाका जल्म दिला देखून ती म्हजी आवय म्हणना, बगार तिणें देवाचें उतर आयकलें, तिणें देवाचें उतर पाळलें देखून ती म्हजी आवय. नवें कुटुंब. देखून आमकां हर एकल्याक आसची गरज कित्याक म्हळ्यार ती आमकां हर एकल्याक जेजू सरशीं व्हरता. दुसऱ्यान दुभावाच्या संवसारांत मोरी आमकां बाबार्थ शिकयता. आज आमकां जायते दुभाव आसात, जायते रितीचे टेन्शनां आसात, विविध रितीचे सवाल आमच्या मतींत आसात. तें समांगी हें समांगी म्हण विचारते आसा. जायत्या जाणांचे व्हिडियो आमी पळयता आनी म्हणटा हांव देव आसा गी ना गी म्हणलें मस्त आमच्या मतींत दोसता. आनी असले वेळार आमकां एक उतर बायबलांतलें लुकाच्या वांजेलांतलें एलिझाबेथीन मरयेक सांगलें आमी उडास काडूंक जाय. तें उतर आसा सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. पळया दुसरें कितेंय सांगलें ना. आंज पडव्यान इतलेंच सांगलें पो तुजें हांव जल्मातलो आनी कितें कितें जातलें. पूण खंय कितें खंयसर कितें करूंक जाय, कितें फॅसिलिटी आसा कांय ना, कांय सांगोना, प्लॅनच ना. जाल्यार एलिझाबेथ हें पारखून म्हणटा मोरये तुका अशें देवदूतान सांगलें म्हणून तूं पातयली पळय, तूं कितलें ग्रेट. देखून आज आमच्या भोंवतणी जायते दुबाव, जायते रितीचे समस्ये, जायते रितीन आमकां वैगी नैगी म्हणून विचार करचे आमच्या मदें आसतनाय हें उतर आमकां आज भोव गरजेचें. मोरये
तुवें तुका कितेंच समजनातल्या वेळारय देवाचें तुवें भार घालोय तर म्हाका कितें म्हूण समजनातल्या वेळार दुबाव म्हज्या मतींत आसल्या वेळार कन्फ्युजन आसल्या वेळार म्हाका जेजूचेर भर घालून जियोंक म्हाकाय तूं शिकय म्हूण आमी मागयेत. देखून आज आमी खंयच्याय आजापांचेर न्हय भगार देवाच्या उतराचेर गोंड पातयणी आमी दवरूंक आसा. तिसऱ्यान क्रिस्ती बावडत्यांक तिचें मागणें आनी सांगात आजून जाय कित्याक म्हळ्यार खंयच्याय संतांची जिणी तुमी वाचा, खंयचेय सांत म्हणनात हांव आतां आत्मिकतेंत वाडलां, जेजू आनी हांव मात्र, पवित्र आत्मा आनी हांव मात्र, वा आनी कोण आनी कितें ना, ते म्हणटात मरी माय बेजीक, मरी माय आमकां आसूंकूच जाय. खंयचेय सांत मरयेक देगेक दवरून सांत जाल्ले नात. कित्याक ते जाणात काळजांतावन तांकां कळीत आसा मरी ना जाल्यार थंयसर पवित्र सभेचें एक बोळ मोडलें बरी. कित्याक आमी एक समुदाय, आमी एकली न्हय, आमी सगळीं कम्युनिटी, आमी सगळीं समुदाय एक जावन रावंक मोरी कारण मोरी आमचे बसत विनंती करता. तिचो सांगात आमकां हर एकल्याक जाय. हें कार्मेलीत वडदीन समजलें. कार्मेलीत वडदीक तिणें बेंतीन दिता आसतना म्हणलें हेंच हांव तुमकां रक्षण दितां, हांव तुमच्या सांगाता आसा आनी तुमी म्हज्या सांगाता रावा, जेजूचो मोग करा आनी तुमकां सस्नाच्या क्यास्तेंतलें निवारचे बसत हांव तुमच्या बसत मागता. आनी हेंच रक्षण आज आमकां हर एकल्याकय मरी दिता. आमकां केदळा आमी तिची बेंतीन न्हेसतांव हेंच आमच्या मतींत आसूं दी मरी म्हज्या सांगाता आसा मात्र न्ही, म्हजे बसत ती मागता, म्हज्या कुटुंबा बसत मागता. तो बरोवस आमकां दिसान दीस जेजू तें घट जावच्याक, ताचें तें बावडतान बळवंत जावच्याक आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. मुखाच्या नादान भरून, मोगाच्या दावान पेटून, हाडून या काणिको घे बापा मोगान त्यो. मोगान तुवें आमकां दिलें, सगळे आमचे वांटून घेवच्या तुप्या मोते. सांगलाय सोम्या आमकां तुवें, मोगाच्या नादान भरून, मोगाच्या तावान पेटून, हाडून आयल्या काणिको मोगान त्यो. मोगाच्या नादान भरून, मोगाच्या तावान पेटून, हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगान त्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव पवित्र बापा, भाग्यवंत ओंकार मरयेचे ससायस उडास काडून भक्तीन ह्यो काणयो आमी तुका भेटयता. तुजे सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावच्याक, तुजे सरवणेच्या कामांत आमकां चड लक्षिल्ल्यान एकवटाय ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कार्मेल माय भगवंत ओंकार मरयेक
आज आम्ही मान करताना आपल्या काळजात विश्वासीपण तुझे उतर तिने जगयले, आपल्या करण्याने तिने ते पाळले. धनदूतावर मागण्यात ती थीर रावली आणि आमच्या सर्वणीच्या खमात भागीदार जावन सगळ्या मनुष्यकुळाची आत्मिक आवय ती झाली. तिच्या पुताच्या भावनाचे तिका हुस्को, तिका असो आवय सारख्या मोगाच्या जतनेचो हुस्को केदीस उणो जायना. पवित्र सभेचे सांदे जावन आसच्या आमच्या सर्वांच्या बरोबरच्या स्वरूपकार आणि बजवणीची देवटी जावन आम्ही तुझ्या महिमेच्या दोंगरात येवशीन आमच्या यात्रेक पळणार समकताना ती आमकां प्रकसायता. देखून आता देवदूता बराबर आणि सर्गीच्या सर्व दळबरा सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. Povi, 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 del parasu servis tu, सरकारी सोमसा वरला तुझ्या वैभवा, सर्गी तुका जय जय जय, सर्गी तुका जय जय जय, सर्वेस पुराची नावी एका काका जय जय, सर्गी तुका जय जय जय, सर्गी तुका जय जय जय. बापा खरोच सो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना एक काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वरवतलें, हें म्हज्या वडासाक करात. Bavarta sogoto pargatoya. सोम्याची तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही परगडता, तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता, तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी हे सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उडास कर आनी लियो आमच्या बगेन बापा, पीठ बोलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदारण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां जेस्त्रगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखार वळपणाक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती सांजो जाय तिचो पती भगवंतमृता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बाप्पा
सर्व बंधनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. सांगत आम्ही मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र सांग. तुझे नाव तुझी खुशी संवसारान जावन आमचो दिसपट्टो त्रास समकादी आनी आमी आमचे चल्या शिका तशें आमची पातकां मागस आनी आमकां ताळणेत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सबस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंत राजा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शान अतिरिक्तलांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले देवाची शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ही आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळें सुभागी. सुम्या देवची म्हाका बोलना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सर्गीच्या कुवारा मोगाच्या संधीरा जेजू सोडवून दारा पातक्याच्या हातारा नयण सुखदार
मुंदो तू सुरगीचो कानांच्या आत्म्यासो ससनी सुखा सुरगीच्या कुवारा मोगाच्या संतीरा जेजू सोडवून दारा बातक्याच्या हादारा दयाळू सुतारा जेजू काकूळ दारा प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या पुताच्या कोडी आणि रक्ता वरवीं आमकां पोशण लाभलां. तुझ्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी भाग्यवंत आमकार मरयेचे सेवेक समर्पीत जाल्ले आमी विश्वासीपणे तिचे देखीचो चड आनी चड पाटलाव करूंक ती आमकां आदार दिवं. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. ती थोडे आशिर्वाद. बापान आपल्या पुताची आवय सावन मरयेक विंचून काडली, तो तुमकां तिची बर्गी करूं. ती पोत मरयेत हांव जल्मलो आनी तिका खाल जालो. ताणें केल्ले बरी तुमी तिचो मोग करच्याक तो तुमकां कृपेन भरूं. सोमया जो कोण भक्तीपणान कार्मेल मायेची निसण नेसला, तो तिच्या शेगुणाचो पाटलाव करून दी आनी दिसो निरंतर संगात बगूंक पावूं दी. आनी सर्व पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो.
वसून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोध उपकार दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी कार्मेल सायबिणीची दाबाची परब संभ्रमत आसतना ह्या परबेच्या मिसांत तशेंच बाळकाजेच्या नव्यानाच्या मिसांत भाग घेवच्या तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांगतच तुमकां सुमेस्तांक मोरयेच्या फेस्ताचे तशेंच देवाच्या कृपेन भरलेलें एक अपुरबायेचें फेस्त मागता. हॅपी फिस्ट. घट्ट दोन ताळयो दी. कार्मेल माय न्हय मात्र आमची कार्मेलितांची पात्रोनू, आमची हर एकल्याची आवय आनी शारोतीन. कित्याक कोणताच बेंतिणीच्या भक्तीपणा मुखांतर आमी तिची ससाय जोडटा. प्रत्येक जावन वायट येतावन वायट स्पिरीट येतावन आनी आमच्या कश्टां संकश्टाच्या संदर्भार आनी तिणें आवयपणाच्या रक्षणेचो संकेत जावन दिल्ली बेंतीन आमी आतां नवें जाल्या उपरांत हांगासर बेंजार करतले आनी तुमकां सगळ्यांक वांटतले. ती तुमी न्हेसूंक न्हय व्हरून कारा रूम काळोवंक वा शोकेजेर दवरूंक. परवां आयतारा दिसी आमी हांगासर कार्मेल सायबिणीचें फेस्त आचरण करता. त्या दिसा 3 मिसां आसतलीं. सकाळींच्या 7:30 वरार आनी उपरांत 10 वरार आनी सांजेच्या 5:30 वरार. जे कोण आज मिसाक येवंक जावना तांकां तुमी ह्या फेस्ताच्या मिसाक धाडचें. आयतारा 7:30, 10 वरां आनी सांजेर 5:30 वरार. भोवन आनी भयणीनो, 2 यात्रेक पयणां आसात. एक जेजू जल्मून वाडोवन सुवार्थ प्रसारून अक्रेक मरून आनी पुनर्जिवनपण जाल्ल्या इस्रायल, पालेस्तीन आनी इजिप्ताच्या गांवाक ऑक्टोबराच्या 8 तारखेतावन 20 तारखे पर्यंत. आनी ह्या पयणाक काली 10 सिटी उरल्यात. आनी एक यात्रेक पयण युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक हांव आदल्या ब्रेस्तरांनी उल्लेख करना आसा. इटली, फ्रांस, तशें पादुवा, आसिसी, बाळूक जेजूचें देवस्थान सुरू जाल्लें प्राग आनी मोरियन डिस्ट्रिक्ट पडलेलें फातिमा, लुट्स, आविला आनी इतर पवित्र जाग्यांक. आनी ह्या पयणांत केवळ 15 सिटी उरल्यात. त्या देखून तुमचीं नांवां बेगीनच आमचे लागीं दाखल करचीं. वर्सा कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नडांत बायबल डायरी परगडता. आनी त्या बायबल डायरेक तुमी जल्मदिसा संदर्भी, लग्नाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी आनी कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून पेज स्पॉन्सर करतात. येवच्या वर्साची बायबल डायरी तयार जाते आसता. तुमी बेगीनच ह्या वर्साय पेज स्पॉन्सर करून आमकां आदार दिवचे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. आज उंड्याक आनी तणपिवनाक दान दिल्यांची नांवां हांव वाचतना तुमी मुखार येवचें आनी प्रधान याजकातावन ही मानाची वाद स्विकार करची. बाळका जेजूतावन जोडलेल्या बेसवांक अर्गां जावन शायनी ॲडलिन डिसोजा राणीपुरातावन मेन्सन पिंटो पडेल तावन दयक नासात जाल्यार मुखार या. तशेंच लिल्ली रिना रोड्रिगस बंटवळ तावन इस्टन आनी इथन लोबो हांचे पासत अर्गां दिता. जल्मदिवस संभ्रमचे संदर्भी नोवा डॉमिनिक लोबो आनी रिचर्ड डिसोजा बंटवळ हाचो 5व्या वर्साचो उडास काडून लविना प्रतिभा सिक्वेरा. तशेंच जल्मदिवस संभ्रमचे संदर्भी पृथ्वी डिसोजा बंटवळ तावन ह्या उंड्याक आनी तणपिवनाक दान दिल्लें आसा. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन आनी भयणीनो, आमचे मदें एक विशेश तालेंत आसा आनी तें जावन आसा बाळ 8व्या वर्साचें आनी तें आतां 3ऱ्या क्लासीन शिकता. 2री क्लास जाल्ल्या उपरांत म्हणजे परच्या एप्रिलाच्या रजेर भुरग्यांक रजे आसल्या वेळार सडताव तेणे हेणे भोंवडेक वचनासतना वा मोबायल घेतनासतना अपुरबायेन हो वेळ ताणें बूक वाचच्यांत आनी बूक बरयल्ल्यांत करशिल्लो आसा. आनी तें जावन आसा स्कारलेट रोड्रिगस. ताणें ताच्या पप्पा आनी मम्मी श्रीशा आनी नोयल कुलशेखर फिरगजेची ताणें मुखार येचें म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करतां. आयच्या मिसा वेळार अपुरबायेचें किर्तन ताणें गायिल्लें आसा. नोयल काय आसा?
ओके वयर या आनी ताणें ह्या रजेच्या संदर्भार बरयलेलो एक अपुरबायेचो बूक आसा तो आतां तुमचे मुखार आमी मोकळीक करता. हो बूक तुमी चिंतूंक पुरो तिसऱ्या क्लासीचें भुरगें कालें बरयत म्हूण हातूंत ताणें ताची पोयम बरयल्यांत कविता तशेंच काणयो बरयल्यात. आतां आमी ह्या बुकाक ताणें 120 रुपीज मोल दवरलां आनी हाका आमी 100 रुपया लेखान आज विकते आसा. आतां 8व्या प्रायेच्या भुरग्यान कालें बरयलां म्हूण चिंचाके आमी 100 रुपया दिवन एक बूक काडूं सो एक उत्तेजनाचें ताका पाडटा पूण आनीकी मुखार वेचाक एक ल्हानशें प्रयत्न आमी करचें जाता. त्या देखून हाच्यो प्रतयो भायर थंयसर रुकामळांत तशेंच हांगा भितर स्टॉलान विक्र्याक दवरल्यात. त्या देखून तुमी हो बूक मोलाक घेवन ताका उत्तेजन दिजें म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. प्रत्येक जावन ह्या बुकाक प्रिंटाचें करसत 200-300 रुपया पडटा. कित्याक म्हळ्यार हें कलर पेपर आनी ताचे उपरांत हार्ड बाउंड आनी दाट पेपर. त्या देखून हे करसा बाबतींनी बगार ह्या भुरग्याक एक उत्तेजन दावन तुमी हाची प्रती आज स्विकार करचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. आतां नोवेना खातीर दिंबी म्हणया त्या उपरांत आमी बेंतिन्यो बेंचार करून तुमकां वणतल्यो. बाळू जेजूच्या नव्यान मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. हे जो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गोणकार दैवीक वैस म्हळें नांव ताका फावो जालें. पावता रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलें चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. हे घडीभर आमचे दोळे धांपया. ते समा घेवन आमी हांगासर आयल्या ती सगळीं सोम्या मुखार आतां सांगया. जायते जाणांक बरें शिकप जोडणो काम नासतना घरांत आसात. कामाच्या सोदनेर आसच्या समेस्तांक बाळू जेजू थंय उबारया आमी ह्या वेळा. परगांवांत परत झुजाचीं मडां येते आसात. मनशाचो संहार जाते आसा. एक जावन मागया ही झुजां रावोंक प्रत्येक जावन आयचे दिसा आमचें कुटुंब बाळू जेजूक समर्पण दिवया. कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक किंवा सणांक पिडेस्तांक बाळू जेजूचे मजत आनी बुजवण मेळच्याक मागया. वायट सवयेक बली जाल्ल्या आमच्या कुटुंबांतल्या सद्या पासत मागया. कोणा लागीं राजी जावंक आमकां मौन आसा पूण जाते ना तांच्या पासत ह्या घडये बाळू जेजू लागीं मागया. काळीज बदलूंक आनी मौन बदलूंक ह्या वेळा मागया. आमचे संगी फादर प्रकाश आसात ताची भलायकी बरी ना तांच्या पासत आमी मागया. तांकां उलोवंक जायना आनी एक हाताक हार मारली आसा. स्वामी तांकां बेगीनच बरें करून ताच्या मिसावाक तांणी फाटीं हाडच्याक ह्या वेळा आमी मागया. ह्या कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकांक आनी तशेंच भावांक बाळू जेजू थंय उबान दिया.
प्रार्थया हे भगवान जेसू बाळका तुझी सर्व पदवी ह्याच्या भितरान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कलोलो आसता तुका पातयेणी उरला मारतिल्या स्मेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमे तुजे सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. देवाचो पोत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमे तुजे सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. देवाचो पोत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमे तुजे सांगाता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. देवाचो पोत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. बाळो जेजू लागीं मागणें. ह्या जपंच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीचे दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजे इतलें विरमोतेन बरयलें मोवाळ काळीज आमची दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता बाळो जेजू गार्गां दिवं सांगाता म्हणया ये बो उदार बाळोक जेजू. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपनशी माझी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली देवीक मजो सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा सावंत बाळका जेजू. आशीर्वाद खातीर तकली बघूया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सभे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सभेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमी सगळीं उबी रावया आनी बेंतिणेचेर आशिर्वाद मागया. प्रार्थया. सर्व संपूर्ण आनी पवित्र जाल्ल्या देवा पवित्र स्नानांत पुनर्जल्मल्ल्या हर एकल्याक तूं संपूर्ण आनी पवित्र जावंक आपयताय. आज कार्मेल मायेच्या ह्या दबाजेच्या दिसा तिणें तिचें सांगातपण तशें आदराची कुणाक कशी दिल्ली ही बेतीण आशिर्वादीत कर. जो कोण मरयेक आपणाची बद्धता दाखोवन ही बेतीण न्हेसता ताका कार्मेल मायेची सासय मेळूं. तिचे विनातीन खोट्या दुस्परांतलें बचाव जावन मरण पर्यंत ती कुरपेंत थीर रावूं. बेतीण न्हेसचे सांगता तांचें जिवीत मरयेच्या सुगुणांनी नेटयलेलें जावं आनी अशें संवसारी पैणाकेर करून एक दीस आमचे माये संगी तुज्या निवासांत तुका रूप भोगोवंक तांकां फाव कर. हें आमी तुज्या पुता जेजूचे नांवी मागता. आमेन. Carmel dongra sochi sabini asam sumatuka matni amchi give
भुरगेसरका सोंदी आशिर्वादा कार्मेल दोंगरा सोपची सायबिणी आसम सोमार तुका मागणी आमची भुरगेसरका सोंदी आशिर्वादा चिनिये पर्व सडताना आपटून दोपटून पडताना ये आमच्या दारा खन बेजाराय दोस्ताना उर्बा आमची निवताना जेसूक दये सांगीक उता कुशीताची करू दियादा कार्मेल दोंगरा सोपची सायबिणी आज आमसोमार तुका मागणी आमची घेवन भुरगेसरका सोंदी आशिर्वादा मोगाळ पुत्रा सोवे हांव पारमोरी आशिर्वादी आमकां